Welcome back. Snake venom smuggler Mohammed Salim has been granted 4 days police remand by JMFC. So far, he has not disclosed the names of buyers or suppliers. Mohammed Salim was arrested with 1 liter high-grade snake venom from Valpoi on Wednesday. Wildlife activists have raised serious concerns over the quantity of venom, as any snake has only 5 to 6 ml venom at a time. Crime branch has got 4 days police remand for snake venom smuggler Mohammed Salim. According to crime branch sources, he is not cooperating with the investigation and has not disclosed the names of buyers or suppliers so far. Accused Mohammed Salim was arrested on Wednesday from Valpoi bus stand when he was on his way to deliver the snake venom to a prospective customer. Wildlife activist Amrut Singh has raised serious concerns over the seized quantity of venom, as any snake has only 5 to 6 ml venom at a time. So आमचो एक डाउट आसा की फाटल्या दिसांनी जे हांगासर फोंडा हांगा धरले ते अजून पर्यंत त्याचे क्वेश्चन मार्क आहा की ते विष अजून पर्यंत आसा काय ना ते अजून तेजो अहवाल खबर ना. तशेंच आतां पर्यंत जी काही रेट मारले तितून आमी महाराष्ट्रांतले जर हे जर घेतले जर विचार केलो तसले रेट्स मारलेले जाल्यार तितूंतले चडशे जे आसा ते विष जे आहा बोगस म्हणून कळले जे एक लिटर विष काडलें खंयच्यान येयलें तें कळना. म्हणल्यार विष नासून त्या जाग्यार ताका काकय म्हणटा. काकय मिन्स जे गोड करतना जे प्रक्रिया करता आनी ते गोडाच्या प्रक्रियेंतल्यान ती काकय म्हणून जे आसता तेजो जो फेणो जो आसता तो ते बाटलेन घालून तितून आनी कितें घालून मागीर ते विष म्हणून ते मार्केटान विकपाचे प्रयत्न केलो. Reporter Mukesh Kumar and Uday Parab for Prudent. Government Servant Association in Concon has condemned the act of assaulting a talati on duty. Punch member of Sri Sthal Prashant Desai allegedly assaulted talati Prashant Kunkalinkar on Tuesday evening. Victim talati filed a complaint with Concon police station. However, Punch member Prashant Desai has been granted anticipatory bail. Government servants have demanded strict action against the Punch member for assaulting a government servant on duty. प्रशांत कुंकळकराचे जो पळय अन्याय जालो 17 तारखेक तेजेर आमी निशेध व्यक्त केलो. हे जो पळय जाल्लो आसा अन्याय ही हो वायट घटना आसा, सगळी वायट घटना आसा आनी आमी सगळे हो निशेध व्यक्त इतल्या खातीर करतात ही मेसेज वचूं लोकां मदीं की जेन्ना ऑन ड्युटी गव्हर्मेंट सर्वंटाची जेन्ना पळय अन्याय जाता, अशी मारपीट जाता, हें जाता, सदां पळय ज्यो घटना घडटात त्यो हेजे फुडें जावं नये. हेजे नंतर रिजल्ट कितें जावपाक शकता, ते कितले पसून इम्प्रिजनमेंटान कितें पडूं शकता, ही सगळे मेसेज वचची. प्रशांत पंच मेंबर प्रशांत देसाई म्हणून तागे फ्रेंडा बरोबर आशिल्लो सारके पंचायती दार समोर आनी ताणें म्हाका हाका तूं वळखता म्हणून इंट्रोड्यूस करून दिवपाचें कितें काम जाल्यार हें केलें, सुरवात केली. हाका तूं वळखता ना, ताणें सांगलें ना हो संजय दत्त आनी मान्यता टायमार कितें काम सर्टिफिकेट दिली म्हणून सस्पेंड जाल्लो प्रशांत कुंकळकर हो हांगा तलाटी म्हणून आसा. हांवें ताका म्हळें अशी वळख करून दिवपाची पद्दत न्ही, ही तुवें कितें वळख अशी वळख करून दितात तर तूं कित्याक फ्रियो जालो. तागे फ्रेंड तो म्हाका म्हणपाक हांवें म्हळें हे म्हळें अशें पॉलिटिक्स कितें काम जाल्यार आमची इनवॉल्व जातात पडटा पॉलिटिक्सा भितर आनी अशें आमकां कितें काम जाल्यार रिपोर्ट घाल जाल्यार सस्पेंड जावची पडटा. इतलें सांगून हांव थंय मुतू वचून एक च्या घेवन हांव आतां नोटीस सर्व करपाक वचपाक ताणें म्हजेर एटॅक केलो. आतां कितें काम जाल्यार सद्याक रेजिस्टर जाल्ली आसा आनी ताका कितें काम जाल्यार आज एंटिसेप्टेड बेल ट्राय केली ताणें, पूण 10 वरांचेर सुद्दां जावपाचो आशिल्लो अशें कितें तरी. पूण आज कितें आतां पुलीस स्टेशनार गेले जाल्यार ताका एंटिसेप्टेड बेल 10,000 हें करून बेलार सुटलो तो. Let's take a short break. Stay tuned.